नमस्कार, गोवा टुडे हांव अपर्णा बडीगराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन बुधवार सावन विरोधकांची एकठांय स्ट्रॅटेजी. सरकाराकडेन लोकांच्या प्रश्नाक जापो ना, फुडो करूंकय सोदिनात. अधिवेशनाची खंय फॉर्मालिटी. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीचे सूत जुळपाच्या मार्गार. विजय म्हणटा प्रभारी दिनेश गुंडू रावाची युतीक तयारी. सरकार सगळ्याच पावंड्यार फेल. लोकशायेची एलर्जी फारार फार. गोयचो आनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याचे थर्ड क्लास राजकारणावेल्यान ट्वीट वॉर. सावंत म्हणटा फुडाऱ्यांचो अपमान खपोवन घेवचो ना. केजरीवाल म्हणटा सध्याच्या बीजेपी वाल्यांची लायकी ना. जंगल तोड. पूर पर्वण वाठारांत अतिक्रमण. धरणांचो गाळ उसपूंक ना म्हूण हुंवार. पर्यावरण जाणकारांचो दावो. न्हंयो नितळ करतना बंधारे बांदतना WRD घाळ. सरकारी कर्मचारी ग्रांट एंड एड स्टाफाची सवत फुलयली. गोंय सरकारानूय DA वाडयलो 28%. जुलैच्या एरियर्सा सयत ऑगस्टा सावन लागू. टिटोस पाद्राव रिकी देवता राजकारणात. जाय कळंगुटे बीजेपीची तिकेट जिखल्यार कळंगुटकारांक फ्लॅट. भ्रष्टाचार मुक्त कळंगूट. मायकल म्हणटा प्रत्येक पक्षाची एकूच तिकेट. मेळना जाल्यार पळप. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. उमेदवारीक दावेदार वाडटा ही पार्टी खातीर बरी गजाल. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा 2 म्हयन्या आदी तरी उमेदवार जाहीर करचे, सांगला हायकमांडाक. आनी ऑनलायन शिक्षणाची गोंयभर दशा. गांवांनी नेटवर्काची मारामारी. भुरग्यांक धकचपाटे. नेट जमाना जाल्यार ऑनलायन क्लासी बंद करात. मगो आझाद मैदानार. तीन दिसाचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारा सावन आदले सांजे युनायटेड ऑपोजिशनाची विधानसभेतली स्ट्रॅटेजीक बसका जाली. बसकेन सुदीन रोहन विजय प्रसाद पावले. काँग्रेसीच्या वतीन विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत. 3 दीस अधिवेशन दवरूंक सरकार फक्त पब्लिसिटी करूंक सोदता. लोकांच्या प्रश्नांचो जापो दिवंक सोदिनात. सरकार खंय भिजूड. काढल्या न्ही आमी खूब इश्यूज काढल्या. कॉलिंग अटेन्शन घाल्या, सगळे घाला. फक्त येवपाक जाय आनी जावपाक जाय इतलें. तुका दिसता 3 दीस खूब कमी अरे पण वी आर नॉट इन द रुलींग न्ही. तूं म्हाका हो प्रश्न विचारता तांकां विचार. आमी मागता 15 दिसांचें सेशन न्ही. कधी ना एटलीस्ट वी सेड दॅट यू हॅड एडजर्न इट फॉर कंटिन्युईंग वॉट वॉज एडजर्न लास्ट टायम. मिनिमम 10 दीस तरी दी म्हणून सांगिल्लें. तेय दिवपाक तयार ना कितें. सर MLA चर्चेल आले मग तुमच्या वांगडा आसतलो ऑपोजिशन. पण इट इज बेसिकली द होल असेंब्ली इज अ फार्स. सेशन इटसेल्फ इज 3 days. तातूंत 40 बिलां विशय गोंयचे इतले आसात. तातूंत सध्या मंत्री टेक डिबेट्स आउटसायड द हाऊस बट दे आर नॉट रेडी टू डिबेट इन द हाऊस. 3 दिसांत कितें डिस्कशन जातलें, कशें डिस्कशन जातलें, कितलो वेळ असेंब्ली जातली. 7 पर्यंत घेतली जाल्यार कांय जावचें ना. जाल्यार आमकांय तें मागीर कितें तरी पळोवचें पडटलें. जनरल डिस्कशन ऑन बजेट की वी आर ऑल्सो हेल्पलेस विथ द अमाउंट ऑफ टाइम and the agenda that is there. We will ensure that we expose the government. विधिमंडळ मंत्र्याची विरोधकांक जाप. रियल टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटा. हिंगा अधिवेशनान बऱ्यांतली बरी चर्चा जावपा जाय. ते चर्चा म्हूण खंय करपा दिता. पयले खेपे येतले वेलान घुसतले. पयलेच दिसा तेंची ती स्ट्रॅटेजी आसतली. गव्हर्मेंटा बिझनस ट्रान्झॅक्ट करपाक दिवपूच ना. लोकसभानूय सेम चालू आसा, हांगाय सेम चालू जातले. एक सायडी म्हणप की आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना तुमी वेलान येता आनी मागीर तुमकांय खबर आसा तुमचे पत्रकारां कडेन ते उलयत आसता केन्ना अधिवेशन जातकच सो आउटसायड द हाऊस. सो तुमी हाऊसाचो मान आनी सन्मान कितलो सांबाळटा आनी मागीर जेन्ना तुमी म्हणटा कटेल केले ताका आनी कितें अर्थ उरता. विधिमंडळ सचिवान अधिवेशनाच्या कामकाजाविषयी सांगले. म्हणजे टोटल क्वेश्चन आसा 605. फर्स्ट आसतले क्वेश्चन नंबर. ताजे नंतर सस्पेन्शन ऑफ रुल्स आसतले.
and third is obituary reference. Fourth is demands for grants discussion. We'll be taking up government bills. Second day astala 10th discussion on demands for grants. Question hour will be the same. Magir we will do obituary references for the past members, former members जी आसा ती. आणि नेक्स्ट असो डिमांड्साचे आणि बिल्स आसतले फॉर कन्सिडरेशन अँड पासिंग. आणि लास्ट डे जी आसा प्रायव्हेट मेंबर्स डे. सो 5 प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन आसतले. कॉलिंग अटेन्शन आसतली. दिस टाइम वी हॅव टेकन 4 कॉलिंग अटेन्शन्स पर डे अँड 70 आवर मेन्शन्स पर डे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि चेतन गवस. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीचे सूत जुळपाच्या मार्गार काँग्रेसीचो गोय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान युतीक तयारी दाखयल्या म्हणून विजय सांगता. सिटा विशीं उलोवप खंय रोखडेच जातले. सरकार सगळ्याच पावण्यार फेल. कोविड मिसमॅनेजमेंटान कितले गोंयकार सोंपले. क्रायम बेरोजगारी वाडल्या. सरकाराक खंय लोकशायेची एलर्जी. विधानसभेत चढाईची तयारी. Mr. Gundurao spoke to me also 2 days ago, and he said that the Congress leadership agrees to an alliance, less screen charge. Okay. And you can ask him also. But we have to discuss the modalities. Those are not discussed. जे session फाल्यां जावपाचें आहा, हो एक फार्स. हो फार्स लोकांक ताजेर डायवर्ट करपाक अटेन्शन. ह्यो डिबेटी जाल्ल्यो आहा की गोंयांत जर फुडल्या सरकारान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो पॉवर मिनिस्टर जालो जाल्यार आमी फुल गोंयांत सोलर फार्म्स हांगा सोलर फार्म्स घालूं येतात. बट एट द सेम टायम वी विल डू अवे विथ यूज ऑफ फॉसील फ्युअल्स विच मीन्स नो कोल. कोविड मिसमॅनेजमेंटाचे पळयात. शेकड्यांनी गोंयकार ऑक्सिजन शॉर्टेजी खातीर मेले. लोकांक आन्सर जाय. कशे मेले? आतां ही आन्सरां मेळना. कित्याक मेळना? कित्याक सेशन हॅज बीन कल्टेड. सेशना कडेन येतना एक क्लियर कट दिसता की सरकाराक लोकशाहीची एलर्जी आहा. डे लायट मर्डर जातात. गँग रेपी जातात. ड्रग्स भरपूर चालू आहा. दिस रायझिंग क्रायम is because of declining economic situation that we face today. Unemployment is rampant. We are one of the highest unemployed states in the country. Government has completely failed. गोयचो मुख्यमंत्री आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री थर्ड क्लास राजकारणावयल्यान दोगांचे ट्विटर वॉर. राजकी लावाक कसली हवा करात. आमच्या फुडाऱ्यांचो अपमान खपोवन घेवचे ना म्हूण विजमंत्री काब्राल आनी जैनाचे पावर डिबेटी वाजल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान आपाच्या नांवान ट्वीट मारले. केजरीवाल म्हणटा सध्याच्या बीजेपी फुडाऱ्यांची गोयच्या आदल्या म्हान फुडाऱ्यांबरोबर तुळा हो तांचो अपमान. ताचे मुख्यमंत्र्याचेर परत ट्वीट वॉर चालूच. गोयच्या फुडाऱ्यांच्या मानापमानावयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचे ट्विटरार वाजले. दोगांचे ट्वीट वॉर. सोमाराक गोयचो वीज मंत्री निलेश काब्राल आणि दिल्लीचो वीज मंत्री सत्येंद्र जैनाचे पावर डिबेटी उपरांत राती मुख्यमंत्री सावंतान आपाचे नांवान ट्वीट मारले. गोंयकार थर्ड क्लास पॉलिटिशियन्स म्हूण जो उल्लेख करतात ताचे वयल्यान भाऊसाहेब बांदोडकार, जॅक सिकेरा, मनोहरभाई पर्रीकार, राजेन आर्लेकार, श्रीपाद नाईक हांच्या सारख्या महान फुडाऱ्यांचो अपमान जाला. राजकी लावा खातीर आपण हवा करची, मात आमच्या फुडाऱ्यांचो अपमान खपोवन घेवचे ना म्हणून मुख्यमंत्री सावंताचे ट्वीट. ताचेर दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाची जाप. प्रमोद बाब आताचे राजकारण्यांबरोबर महान फुडाऱ्यांची तुळा करून तूं तांचो अपमान करता. आताचे फुडाऱ्यांकडेन भाऊची महानता ना. दोतोर जॅक सिकेराचो प्रामाणिकपणा ना. मनोहर पर्रीकाराचे विजनय ना. जे पद्दतीन आमदार हाडले विकले ताचे वयल्यान भाऊसाहेब बांदोडकाराचो अपमान जाला. जॅक सिकेरा लोकांची मतां विकता ते पळोवंक झुजूंक नाशिल्लो. काँग्रेसीचे आमदार होलसेलान हाडपाक मनोहर पर्रीकारान काम करूंक नाशिल्ले म्हूण केजरीवालाचे ट्वीट. मुख्यमंत्री सावंतान केजरीवालाक परत ट्विटांत घुसपायलो. अरविंदजी तुमकां जाय तेंच घेता. हांवें उल्लेख केल्ल्या आतांच्या फुडाऱ्यांक तुवें आड नजर केला. हे फुडारी प्रामाणिकपणा आनी नम्रतेक लागून सकयल्यान वयर सरल्यात. आणि आताच्या राजकारण्या मदीं जे आसात तांचे बरोबर तूं आणि तुजो पक्ष चर्चा करता. काँग्रेसांतले धरून बाकीचे राजकारणी आसात जे तुज्या पक्षांत गेल्यात. हे राजकारणी थर्ड क्लास आसात. मुख्यमंत्री सावंताचे ट्विटार ट्वीट. मुख्यमंत्री पावर डिबेटीचेर उलोवपाचें सोडून दुसरेच उलयता म्हूण आप म्हणटा. गेली इतलेक वर्सां गोंय इतलें सुंदर राज्य आसून बरें रिसोर्स आसून एकदम हाय कॅपिटल इन्कम म्हणटा तसो प्रत्येक गोंयकारान 1,40,000 रुपया सरकार घेता. पण दिता तो आमकां थर्ड क्लास गव्हर्नन्स.
थर्ड ग्रेट गव्हर्नन्स दितात तेन्ना मुखेलमंत्री जी पावर डिबेट जाली ताजेर चर्चा सोडून खंयचे थर्ड क्लास पॉलिटिशियन म्हणिल्ले ताजेर वयर काडले मुद्दे. दुसरे वटेन दिल्लीचे चर्चेचो इश्यू गरज नासतना काँग्रेस बीजेपी तापयता म्हूण आप म्हणटा. हो जो अपोक्योस क्रिएट केला हो काँग्रेसान आणि काँग्रेसाचे जे हे इश्यू बेस्ड सपोर्टर्स ऑफ एनसीपी तेमी हो किओस इतलो क्रिएट केला की लोकांक आज कन्फ्युजनान वी आर ट्राइंग टू एन्श्योर एंड टेल एवरीवन इन गोवा आज हे सगळ्यांनी हे मायनॉरिटी कमिशन जावं इगोज जावं बिशप थिंगाचो सगळे आज भायर सोन कित्याक उलोवपाक पावले कित्याक ते जाणाय काँग्रेस आणि बीजेपी आणि हे तांचे जे लेवडे आहाय ते दे आर ऑल कमिंग देयर टू पोलराइज दिस इश्यू. आप सत्तेर आयल्यार परमनंट करता म्हूण आपाचे पॅरा टिचर्सांक उतर. तर हांव हांकां उबें रावन तुमकां हांव आश्वासन दिता सगळ्या मिडियाच्या भावा समोर आनी तुमच्या समोर की आम आदमी पक्षाचो सरकार येतकूच आमी तुमकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करतले. तांचे कडेन सगळे क्वॉलिफिकेशन आसा तांचे कडेन सगळे एक्सपिरियन्स आसा. देर इज सिम्पली नो रिजन वाय दे कॅनॉट बी मेड परमनंट. सो हांव आम आदमी पार्टी तर्फे तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिता आनी जाय जाल्यार बरोवन दिता की आमी आमचो सरकार येतकूच तुमकां सगळ्यांक 129 महिलांक फुल्ली रेग्युलरायज परमनंट टिचर्स करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड अतिक्रमणां बांदकामां हुंवाराक कारण म्हूण पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकर म्हणटा. धरणांचो गाळ उसपूंक नाशिल्ल्यान जुनानूच धरणां भरतात. WRDन सह्याद्री वाठारांतले न्हंयांचो गाळ काडटना पात्रांतली पूर प्रतिबंधक झाडां काबार केली. वसंत बंधारे बांदले त्या वाठारांतली लाकडां काडली ना म्हूण न्हंयांची उदक धरपाची तांक सोंपली. शुक्रारा हुंवारांत गोंयचे मुरगांव साश्ट तिसवाडी सारकिले 2-3 तालुके सोडल्यार 8 तालुक्यांनी कितलेशेच उदकां पोंदा गेले. दक्षिण गोंयांतल्यो कांय न्हंयो सोडल्यार हेर सगळ्याच न्हंयांक हुंवार मारलो. पर्यावरण तज्ञ राजन केरकार म्हणटा हाका लोक आनी WRD जबाबदार. पूर प्रवण वाठारांनी लोकांचे अतिक्रमण जंगलतोड धरणां उसपूंक ना. WRDचें कामूय सारकें ना. वसंत बंधारे बांदले मात लागचो वाठार नितळ केलो ना. की व्हडा प्रमाणात जंगल तोड जाल्ली आसा. न्हंयांच्या पूर प्रवण क्षेत्रांत अतिक्रमणां जाल्ली आसा. त्या पूर प्रवण क्षेत्रांत बांदकामां जाल्ली आसा. कांय कडेन तर मार्केटा सारखे प्रकल्प सुद्धा सरकारान बेकायदेशीररित्या बांदलेले आसा. ह्या चारूय धरणाचे बांदकाम जाल्या उपरांत तेतूंतलो गाळ जो आसा हो उसपपाचें काम जे आसा ते जलसंसाधन खात्यान करूंक ना. जून म्हयन्यानूच ही धरणां उपाट भरता. ह्या न्हंयच्या पात्रांतली एकंदर रेंव काडटा, कालयांव काडटा आनी फातर काडटा. तेका लागून न्हंयची जी पूर जो आसता त्या पुराक नियंत्रण करपाची क्षमता आसा ती खंय तरी कमी जाता. न्हंयच्या पात्रा भितर ह्यो शिरणी म्हत्वाचें योगदान करता. कारण जेन्ना पूर येता तेन्ना त्या पुराच्या एकंदर प्रवाहाक नियंत्रित करपाचें काम शिरणी ज्यो आसा त्यो शेकड्यांनी वर्सां सावन करीत येयल्लेले आसा. आयज WRDन जे डिसिल्टेशनाचें कांय कडेन काम केल्लें आसा ते अत्यंत चुकीच्या पद्दतीन केल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी न्हंयच्या पात्रांतल्यो शिरणी ज्यो आसा आनी वेगळी झाडां जी आसा ती पुराय तरेन काबार करून उडयलेली आसा. व्हडा प्रमाणात वसंत बंधारे बांदलेले आसा. ही वसंत बंधारे बांदप खूब बरी गजाल. पूण ते वादळ येयल्या उपरांत आनी पावस पडच्या पयलीं ह्या बंधाऱ्यांच्या परिसरांत जी लाकडां आसलीं किंवा झाडाचे बुंदे आसले किंवा हेर ज्यो गजाली आसल्यो ज्यो अडथळे निर्माण करताले ते खंय तरी काडप गरजेचें आसलें. हुंवाराक बंधारेच जबाबदार म्हूण लोक ठाम. बंधारे नाकाच म्हूण लोक आवाज काडूंक लागल्यात. खांडेपार मुड्डेर मंत्री गोविंद गावडे पळोवणेक म्हणून गेल्लो. लोकांनी घेराव घालो. बंधारे नाका म्हणून आवाज. गोविंदाक तातूंत मोगोचें राजकारण दिसता. थंयच्या लोकांचे शिक्षणूय वयर काडलें. कोणाचे तरी त्या मोगोच्या का फोगोच्या प्लॅटफॉर्माचेर बसून तो हे न्ही रे तो हे न्ही ती तो सोल्युशन न्ही तो प्रॉब्लेम क्रिएट करणार आसा.
चर्चाच जर करपाक जर तयार ना हेजो अर्थ कितें जाता तुमकां कोण तरी फुसलेता हो म्हजो तुमचे डायरेक्ट आरोप आहा लोकांक कॉन्फिडन्सान कोणीन घेवपाचें सांग पळया कोणीन घेवपा तें पयलू सांग मागीर पंचाक सांगिल्लें आशिल्लें खबर आसा रे सॉल टेस्टिंग आयला तेन्ना बंद केलं तेन्ना फोन येलो तुजो अरे ताजे बोलू एनओसी तुम्हीच घेऊन दिले न्ही रे ते लोक सांगता म्हणून भडको नाका लक्षांत धर हांव एक सांगतो तुमकां लोक आमी कोणी भडकना सर आमकां हो नाकाच बंद भडकोवपाचो प्रश्न ना सर हांगासर फुडेरूय देवं ना हे उलट जाल्यार तूं कितें शिकला तूं कितें शिकला ओके बरें म्हाका कळटा तुजें न्ही हांव फक्त कित्याक सांगता म्हाका खबर आसा अरे कोण भिवना हांव भिवना आमचे वार्षिक प्रश्न ना म्हाका तुमचे कुयदाद जर नाशिल्लो न्ही हांव हांगसर येवचो नाशिल्लो नाका कित्याक पळय नाका मरे कित्याक लागून नाका कित्याक लागून नाका गोविंदान PWD मंत्री पावसकारा बरोबर धारबांदोड्या वाठारांतली परिस्थिती पळयली लोकांचें आयकून घेतलें तो तांकां सरकाराच्यो स्किमी सांगून आयला प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस आणि मयूर नायक सरकारी कर्मचाऱ्यांची चवथ फुलयली केंद्राचे निर्णया फाटोफाट गोंय सरकारानूय सरकारी कर्मचाऱ्यांचो म्हारगाय भत्तो DA वाडयला राज्य सरकारी कर्मचारी आणि ग्रांट इन एडेड शिक्षण संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांच्या DA आता 28% वाढ सरकारान परिपत्रक काढले वाडिल्लो DA ऑगस्टासावन दिवंक सुरू तातूंत जुलै म्हयन्याचे एरियसूय आसतले उमेदवारीक दावेदार वाडटा ही पार्टीक बरी गजाल विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयला हालींच काँग्रेसीन एंट्री केल्ल्या बाळकृष्ण होडारकराच्या कामतीन ऑफिस उक्ते केले होडारकर नगरसेवक आणि आदलो नगराध्यक्ष कुडचड्यार काँग्रेसीचो उमेदवार अजून थारूंक ना निदान 2 महिने आदी तरी उमेदवार जाहीर करचे म्हूण गोंय हायकमांडाक सांगला पहिली गजाल हांव मानता की जितले कॅन्डिडेट चड तयार जाता तितले हेल्थी जाय आता काँग्रेस पक्षाची तिकेट दिता आसतना एक प्रोसिजर आसा हांवें सांगलें हांव आतां 7 खेपे इलेक्शन निवडून आयिल्लो आसा पूण तरी आसतना हांव सांगपाक शकना की मडगांवांतल्यान हांवूच कॅन्डिडेट जालो म्हणून अशें सांगपाक शकना हांव काम करपाक शकता पूण तिकेट दिता आसतना प्रदेश इलेक्शन कमिटी आसतली मागीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी आसतली मागीर पार्लमेंटरी बोर्ड आसतलो अशा पद्दतीन तिकेट जाता मागीर कदाचित 4 नांव वता 5 नांव वता सगळे पळयतात मागीर गरज पडल्यार ते सर्वे करतात आनी तातूंतल्यान कोण कॅन्डिडेट बरो हे पळयतात आनी अशें करून पद्दतीन तिकेट फायनलायज जाता आता एक गजाल खरी की हांव मानता की लास्ट मिनीट तिकेट दिवपाक जायना कारण गेल्ल्या इलेक्शनाक आमी पळयलें की थोड्या तिकेटीक 18 दीस 20 दीस आसतना डिक्लेअर जाल्यात तांकां कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक मेळना ह्या खेपेर आमी आमच्या पक्षाचे इन्चार्ज आमचो दिनेश राव हाचे कडेन सगळ्यांचे एकमतान सांगलां सगळ्यांनी तो ब्लॉक मिटींग अटेंड करता इवन कुडचड्यारी ब्लॉक मिटींग अटेंड करपाक येतो सगळे ब्लॉक आनी आमी 3, 2, 5 कितल्यो ब्लॉक मिटींग अटेंड केल्या नॉर्थाक 3 कितले गेल्या सावथाक 2 गेल्या ते सगळे ब्लॉक मिटींगेक कार्यकर्त्यांनी एकमतान ताका सांगलां तुम्ही मिनिमम 2 महिने तरी पहिली कॅन्डिडेट फायनलाइज करा थोडे जाण कशे आसता फक्त तिकेट सोदपाक म्हणून येता अशें ना यू हॅव टू बी कमिटेड टू द पार्टी आयडियोलॉजी हांव काँग्रेसमॅन हांव काँग्रेसी बरोबर रावतलो आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया
टिटोजाचो पात्रांव रिकीन निमाण्या राजकारणान देवपाची घोषणा केली. ताका बीजेपीची तिकेट जाय आणि तिवूय कळंगुटेच. दिल्ली बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक मेळून आयलो. बीजेपीन मायकलाक तिकेट दिल्यार ताची अपक्षाची तयारी. मात वेचून आयल्यार खंय बीजेपीकूच तेको. जिखल्यार कळंगुटकारांक एक फ्लॅट. भ्रष्टाचार मुक्त कळंगूट. रिकी उलयलो प्रुडंटाकडेन. You are planning to contest these elections, Goa Assembly elections? Yes. Which ticket? That will be decided. But my preference is BJP. Why BJP? Because if you have seen how they have developed the country over the last 6 years, 7 years, it's been incredible. Okay. You want to contest on BJP ticket, and that is in Kalangut constituency? Ideally. So what about the present MLA Minister Michael Lobo? I'm sure you have the right to go and ask him what his plans are. Recently, you also visited the Delhi BJP headquarters. Have you met any leader there? I met most of the top leaders. Again, I would like them to give a statement rather than me giving a statement on that. The time will come. Any signal has been given by BJP party to you? A lot of signals. A lot of signals. Yes. So why you want to contest the election? What are the reasons? See, biggest irritation of mine is corruption. लोकांक त्रास जाता, लोकांक सावंड पोल्युशन जाता, लोकांक डस्ट पोल्युशन जाता, लोकांक उदीक उणें मेळटा, लोकांक इलेक्ट्रिसिटी कमी मेळटा, लोकांक खूब त्रास जाता आनी लोक सोंसता. मात लोकांक कित्याक सोंसूंक जाय? आपलो गांव तो लोकांचो, लोकांक सोंसपाची गरज ना. And it's up to the people now to decide whether they want what I'm offering, which is clean governance, one free apartment to each and every family. It is possible to give? कोंत केला हांवें, it is possible. तुमी कोंत करूंक शकता. कशें कोंत करा? तुमच्या MLAशीन कितले पयशे आहा पळय ते कोंत करा आनी मागीर कितले घरां सोडपाचे पळय ते पळया. What I'm saying, if they give ticket to Michael Lobo, who is present MLA, no doubt. No problem. I will still sit, contest the elections, and then later back the party. Okay. That independent you are going to contest. नेट सारकें ना जाल्यार ऑनलायन क्लासी बंद करच्यो म्हणून मगो मागता. कोविडाचे दुसरे वर्स 1 वर्स फुकट वगडायले. आजून इंटरनेट आनी हेर गजाली जाग्यार घालूंक सरकाराक जमना. ऑनलायन पद्दतीन गांवच्या भुरग्यांचे चड धकचपाटे म्हूण दीपक धवळीकार उलयलो. मगोचे मिशन ऑनलायन इंटरनेट पणजे आझाद मैदानार धरण्याळ. नेटवर्क नाशिल्ल्यान क्लासींक हाल जातात म्हूण धरण्याक आयिल्लीं भुरगीं सांगतात. क्लासीस चलता बट आमकां लायक टिचरी सांगता आमकां लायक कशें म्हणून की पोर्शन धाडीत रावता म्हणल्यार लायक शिकयत रावता बट आमकां रेंजूच मेळना आमी कितें करतले. आनी समज भायर आतां बुकां काय भायर घेवन वचूंक शकना शिकपाक बी. बट समज सामको फोनूच ना जाल्यार कितें म्हणून कोण कितें करतले. कोणाक कॅपेसिटी ना की फोन घेवपाक. सो तेंच्यांनी तांकां लायक प्रोवायड करूंक जाय फोन. शिका म्हटल्यार एक कितें प्लॅटफॉर्मूच प्रोवायड करना जाल्यार काय म्हणटले. फोन सोडून दी एटलिस्ट टीव्हीचेर कितें आसूंक जाय न्हू. टीव्हीचेर शिकोवंक मेळटा त्या भुरग्यांक. आझाद मैदानार धरण्याक सुदीन ढवळीकार, मांद्रेचो जीत, पेडण्याचो आर्लेकार धरून मगोचे कितलेशेच वावुरपी फुडारी पावले. मगो म्हणटा सरकारान आतां तरी नेटवर्क आनी ऑनलायन फॅसिलिटी दिवच्यो. जमना जाल्यार क्लासी बंद करच्यो. आनी ऑनलायन स्कुलींग स्टार्ट करतना तेंच्यांनी नेटवर्क कनेक्टिविटीचेर दुर्लक्ष केल्लो आसा. कित्याक आयज भुरग्यांक जे भुरगे हायर एज्युकेशन शिकतात तांकां म्हाका दिसता खंय ना खंय फॉर एग्जाम्पल आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी नेटवर्क कनेक्टिविटीचो मेजर प्रॉब्लम आहा. आनी आमच्या लेवलीचेर आमकां जाता तशें आमी भुरग्यांक हेल्प करतात. वायफाय फ्री आमी काही भागांनी घातल्यात आनी आतां घालप चालूय आसा. सो म्हाका दिसता खंय तरी सरकार हेचेर फेल केल्लो आहा. तो 2 म्हयने जाले सरकारा कडेन मागता ते ऑनलायन एक तर बंद करा नाल्यार सगळ्या गोंयभर सारक्यो सुविधा दिया आणि चालू करा. पण सुरू करतना एक वर्सभर विचार करू ना की आपूण ऑनलायन शिक्षण सुरू जर करतले आसत जाल्यार गोंयभरच्या भुरग्यांक सुविधा कसली दिवपाक जाय हो विचार सरकारान करपाक जाय आशिल्लो. तो करूं ना. करून सगळ्या शिक्षकांक पयलें शिक्षण सुरू केलें. ज्या भुरग्याक मेळटा ताका मेळटा, जो फाटीं उरता जाका मेळना तो तसोच उरलो. ह्याची दखल गोंयभर जेन्ना आमकां कळून आयलें की हे खेडेगांवांत
जेन्ना इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळना तेन्ना आमी तरेची सरकाराचे कान आनी दोळे मातशे उगडुया. म्हणून आमी गोंयभर भोंवून प्रत्येक कलेक्टराक एका सगळ्यांक आमी निवेदनां दिलीं, प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यो, तरी पूण सरकार अजून सरळ सांगू उलयना की बाबा आमी कितें करतले. ऑनलायन शिक्षण तर प्रत्येक गांवांत खेडेगांवांत तर पावपाक जाय जाल्यार कनेक्टिविटी कशें दितले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आनी चेतन गवस. सीसीपी आणि पणजे हेल्थ सेंटरान होम वॅक्सिनेशन सुरू केला. कोण हातरुणार आसा, जाणटी आसा, दिव्यांग भुरग्यांक आता हेल्थ सेंटराचे दोतोर आणि स्टाफ घराकडे येऊन कोविडाचे वाशीन दितले. मंगळारा पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेरात आणि दोतोराच्या टीमीन ही मोहीम सुरू केली. लोकांनी सेवेचो लाव घेवचो म्हणून उलो. So today we started our door-to-door vaccination drive with the help of UHC Panjim. We request everyone who is in need of vaccination, especially elderly people who are bedridden and everything, to please contact your counsellor, and the counsellor will in turn contact us, and we'll get your vaccinations done. जे बेडरिडन आसा, जेंका घरांसून भायर सरपाक त्रास जाता, स्पेशली तांकां लागून हो आसा. आनी एका घरान सपोज एक केअरटेकर आसा, आमी विथ द पॅरलायज पीपल म्हणजे विथ द पेशंट्स, इफ एक केअरटेकर आसा ताका एक केअरटेकराक बीन आमी हो वॅक्सीन दितली आनी आमी हांगा रावन तांकां पळयतली, ऑब्जर्व करतली आनी समज कितें प्रॉब्लम आसल्यार आमकां इन्फॉर्म करपाचें. असले जे लोक ज्या घरांनी आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां हेल्थ सेंटरान इन्फॉर्म करचें ज्या घराघरांनी असले लोक पेशंट्स आसा, आनी हेजो लाभ सगळ्यांनी घेवचो. 100% लोकांनी वॅक्सीन घेवचें. This drive will be for 2 days. It is on Tuesday, Wednesday and Friday. So any person who feel that they want to take this, then they have to contact the local councillors. BLOs also are going door to door for this. So the councillors will inform us and we will prepare a list and accordingly we come and vaccinate them. आरोग्य खात्याचो दोतोर राजेंद्र बोरकार म्हणटा चवथ लागीं पावता. लोकांनी जाता तितले बेगीन वाशिनां घेवची. आतां मेरेन खंय 83% लोकांनी गोंयांत एक तरी डोस घेतला. कारण आता चवथ येतली, सगळे फेस्टिवल्स येतले, लोक परत भायर सरतले आनी आय एम अफ्रेड की नंबर ऑफ केसीस मे स्टील रायज. आमी जाणा जावपाक जाय की आफ्टर वॅक्सिनेशन ऑल्सो वी मे स्टील गेट इन्फेक्टेड, बट इवन दो वी गेट इन्फेक्टेड तेजी जी इंटेन्सिटी आसतली, कॉम्प्लिकेशन्स आसतले, डेथ्स आसतले विल बी मच लेस इफ both the doses are taken by majority of people. The coverage is around 83%, which I am again saying ki is very good. जरी आम्ही दोन्ही डोस घेतले किंवा एकूच डोस जरी घेतलेलो असलो तरी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणजे मास्क वापरप, दुरी बाळगप, 2 गज की दुरी बाळगप आणि हात, नाक, तोंडाची साफसफाई दवरप, सॅनिटेशन, these 3 SOPs should be adhered to. Another important information I want to give is आता जी रिसेंटली जी स्टडी जाल्या इन UK, त्या स्टडीच्या कोतान एस्ट्राझेनिका वॅक्सीन आणि जाका आमी कोविशिल्ड म्हणटात इन इंडिया, they say that this vaccine may give lifelong immunity. सो हेजे सारखी आनी दुसरी बरी न्यूज ह्या मोमेंटाक आनी कांय ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकार कलाकारांक दिता ती भीक न्ही, तो कलाकारांचो मान सन्मान. सन्मान म्हणल्यार लाखांची इनामां दिवप न्ही. कला संस्कृती मंत्री गोविंदाचो कलाकारांक आर्थीक आदाराक केल्ले स्किमींक तेंको. टिकाकारांक जाब, सरकार कलाकारांचो डाटा तयार करता, पुरस्कार अर्ज करून न्ही, तांची शिफारस येवंक जाय, तेन्नाच योग्य कलाकाराक खंय मान मेळटा. कलाकारांक अर्थीक मजत करपा खातीर सरकारान केल्ले स्किमीचेर सध्या कांय कलाकारांकडच्यान टिका चल्ल्या. मजगती राजदीप नायकाची गाडी फोडपाचें प्रकरणूय जालें. आपणे विरोध केलो म्हूण गाडी फोडली म्हूण राजदीप उलयल्लो. ताचेर मंत्री गोविंदान फोंड्या कट मगाळ दादा पंगड आनी इश्टू कुटूर प्रोडक्शन निर्मीत कोण रडटा शॉर्ट फिल्माच्या उक्तावणा वेळार जाप दिवपाची संद घेतली. सरकार कलाकारांक दिता ती खंय भीक न्ही. मुख्य उद्देश जो कितें जो आसा तो सरकार आज पर्यंत कितें दिता ती भीक म्हणून केन्नाच दिना. सरकार त्या कलाकाराचो मान दिता, सरकार त्या कलाकारांक सन्मान दिता आणि सन्मान म्हणल्यार मोठे लाखांनी बक्षीस दिवप हो सन्मान न्ही, तर त्या कलाकाराची केल्ली कार्याची पावती दिवप हे आमचे कर्तव्य जावन आसा. आणि त्याच अनुषंगान एक तो डेटा निर्माण करचो म्हणून ही 1 टाइम फायनान्शियल असिस्टंट आमी आज मुखार हाडिल्ली आसा. पुरस्कार अर्ज करून मेळूंक जायना, ते खातीर शिफारस येवंक जाय. कलाकारांचो खंय डाटा तयार करतात.
पुरस्कार हे ऍप्लिकेशन दिवन मागून मेळना. पुरस्कार दिवप असतात, त्याचे नाव रेकमेंड करप असतात. घडये हो डेटा जर आमचे कडेन जर आसलो जाल्यार मुखार ही ऍप्लिकेशन कितें जें आसा पळय ती बंद जातली. आज खुबशे जाण आपल्याक पुरस्कार दिवन आशिल्ली बाजी मारपाक पळयतात. हुंवाराचे अरिश्टांत लोकांच्या आदाराक पाविल्ले लोकांची परिस्थिती लोकां मुखार हाडपी फोंडे वाठारांतल्या पत्रकारांचो भोवमान जालो. रांगोळी कलाकार आकाश नायकाचो गौरव केलो. ताचे रांगोळीचो शॉर्ट व्हिडिओ हे कार्यावळीत दाखयलो. कटमगा दादा पंगड फुडें मोठी संस्था जावची म्हूण कलाकार सुशांत नायक उलयलो. संस्था खूब येतात, अळमी कशी येता आनी वता, पूण ह्या संस्थेन प्रूव केल्लें आसा की हे अळमे न्ही, हो एक रूप जाला, तो पिंपळायलो व्हड जाला आनी ताची सासा अखंड वर्सां उरतली. ही संस्था अशीच चिरंतन चालू उरची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कुवारजुव्या रोहन हरमलकर विधानसभेच्या तयारेक लागला. गांवच्यो बायलो ताच्या बरोबर म्हणून ताका विश्वास. हरमलकरान प्रत्येक घरांत बायलांक नित्याची उपयोगी आदोळी दिल्या. कातूंक चिरूंक बसली काय ताची याद जातली. बीजेपीन रोहन हरमलकरा सारकेल्यांक तेंको दिवचो म्हूण कुमारजुवेचे लोक उलयतात. म्हजें अशें विजन आहा की येणारे फ्युचर भुरगीं आसतलीं, जावं धाकटी भुरगीं आसतलीं, व्हडलीं भुरगीं आसतलीं. आयज आमी जॉबाक लागून सारके कश्टाता. आमी कोणाच्या दारार गेले जाल्यार एकाच घरान 5-5 जॉब आसता, पूण ना तेका बाबड्याक कांयच ना. हांवें थोडे आदोळे धरलेले आहा. प्रत्येक घरान आमची घराची हें वाडची, म्हणजे घरान येता त्या घरान कितें तरी दिवन एक शॉप हाडची. म्हाजे कडेन जे वस्त हाडली ते हांवें सांगलें की हांव वांटपाचो आहा. तेन्ना हांगा थोडो लोक आहलो, आयज भरपूर लोक आहा, ते आमी आयज स्टार्ट करुया हांगासून. आनी आयज कुमारजुवा ज्या गांवान आहा तुमच्या, हो गांवाची उदरगत करुया आनी आयज आमी दाखोवन दिवया. म्हाका इच्छा आहा इलेक्शनाक बसपाची कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी म्हाका हांव फूल प्रयत्न काम करतलो, मरण काम करतलो आनी तुमच्या सगळ्यांचें मन जिखतलो. आनी म्हाका इतके विश्वास आहा की तुमी म्हाका निवडून हाडटली म्हणून. आयज हांव तुमच्या घरान रावन सांगता की आयच्यान आमी आमची तयारी स्टार्ट करुया. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटलो. आनी ज्यो वस्तू हांवें हाडल्या, जे आदोळे हाडल्या, ते हांवें एक भावार्थान मनानसून हाडल्या की एक प्रत्येक घरान येता त्या थोड्या दिसांनी आनी वस्तू तुमच्या घरांनी पावच्यो, कोणाकूय मदत जावची. बीजेपीची फुडें कशी वाटचाल करप हे बीजेपीचेर आसा. हांव बीजेपीक एकूच सांगूंक सोदतां की आज रोहन बाबा सारको कार्यकर्तो बीजेपी कडेन आसप हे बीजेपीचें भाग्य. आज ताका खंयच्याय हातून कार्य करूंक मेळटा, पूण अजून पर्यंत ते बीजेपीच्याच नांवार कार्य करता आनी फुडें करतले अशी आज बाळगता. आनी तांकां बीजेपी फुडें चान्स दितली, जेणे करून ताणें तुमची सेवा करपाक जाय, तुमी ताजी न्ही, म्हणून ताका चान्स दिवपाक जाय. हे तो आतांच तुमकां दाखोवन दिता. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. इट शूड बी प्लेड इन सर्टन टायम, सर्टन लिमिट अँड सर्टन मॅनर. तेजेर विचार करप ना, तुवें तुजें काम करीत राव. सर्व्हिस रोड ना जाल्यार मतां ना म्हणून धारगळकार ठाम. तांच्या वाड्यार खंय हजारभर घरां आसात, 2,000 लोकवस्ती. सर्व्हिस रोड ना जाल्यार लोकांचे हाल जातले, एक्सिडेंट वाडटले म्हूण लोकांक हुस्को. लोक मगोचो फुडारी प्रवीण आलेकाराक घेवन रस्त्यार देवले. आमदाराक सोडा, निदान मुख्यमंत्र्यान तरी लक्ष घालचें म्हूण मागणी. या ठिकाणी कमीत कमी 50-60 घरं आणि कितकेसे लोक गाड्या जाण्या येण्याचे हे असतात. पण जो रोड करताना हायवे चालू असताना या ठिकाणी म्हणजे तसं पूल बांधून देतात, लक्ष रोड करून देतात म्हणून सांगितलं. अजून तो हे ना. मागच्या वेळी परत त्यानं हे केलं, तेव्हा तर विचारलं म्हटलं काय असतं, तर त्यांच्याने अजून काय लक्ष घातलं नाही. आणि इतक्या लोकांची आता गैरसोय होत आहे, त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं आहे. जाणून म्हणून सांगितलं आम्ही ते करतो आणि अजून तर झालं नाही म्हणून ही वाईट वाटतं. आता हे डायव्हर्शन केल्यापासून तो आता सामका एक अभ्यास कसो मेळटा, प्रॅक्टीस कशी मेळटा की हांगासून वयर काडटलो रोखडीच आमकां फुडलो हायवे मेळटा. हांगासून गाडी वयर काडपाक आतां सद्या जर मेळना, फाल्यां ही जर ट्रॅफिक चड जाली जाल्यार ह्या रोडासून आमकां वयर सरपाकच मेळचें ना. हांगासून आमकां दुसरो आनी बाबा दुसरो रोड आहा जाल्यार तेय रोड ना. म्हणून गव्हर्मेंटान कितें तरी आतां आमकां बाबू हांगा येता, आमकां सांगता, आश्वासनां दिता व्हडली व्हडली, आपूण आसतना तुमकां कितें भंय आहा काय म्हणटा तो, तुमी आपूण करून घेता म्हणटा तो. जाल्यार गव्हर्मेंटान पयलो आमचो PWP मिनिस्टर सुद्दां येवन गेलो, ताणें पळोवन गेलो, पण तेचेर कांय तेणें हें केलें ना. फक्त पयल्यान गेलेत ते, आनी हें जर आमकां जर मेळना जाल्यार आमी तांकां वोट दिवचें ना, भायर सरचें ना आमी कोण. आमचो तो सर्वीस रोड जायना न्हू जाल्यार आमी वोटींग करचें ना. आमचो पयलीं सर्वीस रोड जाय आनी आमकां हें करपाक जाय.
सर्व्हिस रोड केल्या उपरांत तुम्ही वोट घालतले अशी आमी केन्नाच घालतले नाल्यार आमी कोण घालची ना हय आमचे सर्वीस रोडाचे इम्पॉर्टंट कित्याक फाल्यां हांगा ते डिवायडर वगैरे बीन बसयतले आमकां वयपाक कांयच चान्स ना मागीर कळ्ळें कित्याक आमी सगळे आमकां मागीर आनी होम ह्या शिवाय आनी दुसरो आमकां ऑप्शन कांयच ना वयपाक येवपाक तेन्ना कळकळीची विनंती की तुमी आमचे मनार घेवन मातशें बेगीन करचें म्हणून सर्व्हिस रोड सगळ्यात इम्पॉर्टंट सर्व्हिस रोडच्या होवच्या अगोदर जो रोड होतो का नाही सर त्यावेळी वर्षाक 50 ते 60 ॲक्सिडेंट व्हायचे सर आणि त्याच्यामुळे आता जर जो सर्व्हिस रोड जर नाही हे केलें की नाही सर्व्हिस रोड गव्हर्नमेंटा सेंटर गोवन सँक्शन जाल्लो आसा त्यामुळे सर्व्हिस रोड कोणत्याही पळय आमकां सर्व्हिस रोड जर नाही मेळना तर आमकां सगळ्या ह्या वाड्यातल्या ह्या बाजून सगळी जर 1000 घरां आसत 2,000 लोक सगळे ह्या बाजून येतात सगळी शाळेतली मुलं ग्रामस्थ जाणटे सगळे हो हायवे क्रॉस करताना सगळं प्रॉब्लेम होता आणि प्रॉब्लेम झाल्यानंतर सगळे हो क्रिटिकल प्रॉब्लेम होतो सगळ्यात त्याच्यामुळे आमची एक सगळ्यांची ग्रामस्थांची मागणी आहे की पहिलं सर्व्हिस रोड नाही तर नो वोटिंग नो सर्व्हिस रोड नो वोटिंग हो आमचो स्थानीक हांगासरलो आमदार आहा पळय हेणी पयलीं जाणून घेवचे सर्व्हिसींग रोड काय सर्व्हिस रोड तो ताका अजून खबर ना सर्व्हिस रोड काय सर्व्हिसींग रोड तो तेन्ना फाटीं तेणें म्हटलां की ते सर्व्हिसींग रोड म्हणून ताका सांगता हांव सर्व्हिस रोड हो हायवेचेर पळय तूं हांगासर पयलीं तुमी हो हांगासर लोकांक सर्व्हिस रोड दिवंक जाय आसलो आनी मागीर त्यो हायवे स्टार्ट करूंक जाय आसली आयज हे हांगासर ना ते लोकांक त्रास जातले इन फ्युचराक कित्याक हायवेसून तूं भितर सरोंक शकना ताका लागून म्हाजी इतली खंयची विनंती आहा हांगासर म्हाका दिसता सीएमान हें घालचें आनी हे जाता तितले हे आमचे पेडणेकरांचे हे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे तेणी हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲपार चार चौगान मास्क घालात विस्कळ भोवात सॅनिटायझर वापरात वाशिनाचे 2 डोस घेयात बी प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट